जे चिरेखाणी आसा आमच्या आशव्यां जे बंद खूब वर्सां पयलींचे हे चिरेखाणी, पण हांगा उदक सांठोवन थंय उरता आनी लोक न्हांवपाक येता। ताका लागून आमी कितें केलां, पंचायतीन आमचे सरपंच आनी हांव वाड्याचो लोकल पंच हितून आमी बोर्ड मारला की हांगा लोकांनी स्विमींग करपाक येवचें न्हय, कारण कितें फाटीं फुडें बरें वायट जालें जाल्यार ताका जबाबदार कोण म्हणून आमी इवन पोलीस स्टेशनाक सुद्दां रिक्वेस्ट केल्लेली आसा की हांगा पोलीस कोण अपॉयंट करचो आनी जेणे करून कोणीच हांगा अशें दिसता की आमचे लोकल सोडून भायलो लोक खूब येता, इंडियन आसूं बाकीचो फॉरेनर आसूं। तो म्हाजो एक रिक्वेस्ट आसा सगळ्यांक की हांगा ह्या कॉरीन न्हांवपाक कोणीच येवचें न्हय, कारण न्हांवपा खातीर हे कॉरी ना, हे बंद कॉरी आसात आनी खंय पाणी कितलें आसा कितें आहा कोणाक हेचो पत्तो ना। ताका लागून हांव रिक्वेस्ट सगळ्यांक एज अ पंच म्हणून ह्या वाड्याचो की ह्या कॉरीन न्हांवपाक कोणीच येवचें न्हय। सरपंच सविस्तर हेच्या बद्दल तुमकां सांगतले। नमस्कार, हांव सरपंच VP मांद्रे। आमी हांगा आतां आशवे आसा आनी आशवे हांगाले लोकल पंच आनी म्हाजो मित्र किरण सावंत। आशवे हे डोंगर भागाचेर जायते हांगा खणी बंद पडलेले आसात आनी गेले फाटल्या 2 वर्सां पयलीं हांगा एक फॉरेनर हांगा कोण एक्सपायरी जाला खणी न्हाता आसतना। सो सरकारान हेचेर नॉर्थ गोवा कलेक्टर हेंच्यांनी एक डायरेक्शन दिला पोलीस स्टेशनाक आनी मामलेदाराक की ज्या जाग्यार जे बंद खाणी आसा थंयसर तेंच्यांनी स्ट्रिक्ट विजील दवरचें, जेणे करून थंयसरले एक भुरगे खंय कोणी येयले जाल्यार न्हांवपाक थंय बंदी दिवची। कित्याक 60 दिसांक तेंच्यांनी दिला ते। सो हांगा आमी एक पंचायतीचे एरियेन जे बंद खणी आसात, फॉर एग्जाम्पल आयज आमी आतां आशवे आसा, एक इनिशिएटीव घेवन हांगासर एक पंचायतीचो एक बोर्ड लायला हांगासर की रिस्ट्रिक्टेड एरिया म्हणून, हांगा कोणी हांगा न्हांवपाक येवपाचें न्हू म्हणून। सो हांगा जायते हांगासर न्हांवपाक येतात ट्युरिस्ट, आमकां हे 2 दिसांक कळोन येयले। सो आमी पर्सनली हांव आनी हांगालो लोकल पंच मेंबर पळोवपाक गेले की वेदर हांगा हें कितें चल्लां कितें तें। पण पळोवपाक गेल्यार भितर थंय ट्युरिस्ट आसात, एक 2-3 कपल्स आसा आनी कितें कितें थंय भुरगे आहात, थंय न्हातात भितर ते खणी। हांव एक सांगूंक सोदतां की जेन्ना एक ऑफिसरान जो नॉर्थ गोवाचो कलेक्टर जावन आसा तेंच्यांनी एक डायरेक्शन दिला कोणाक, पुलीस डिपार्टमेंटाक आनी मामलेदाराक, हेंच्यांनी ही गव्हर्मेंट यंत्रणा आसा खंय। आयज जर फाल्यां जर थंय कोणूय जर भुरगो कोणूय एक्सपायर जालो आनी चड करून हे आमचे मांद्रेचे कोण आसा ना, हे भायले कोण येतात, मांद्रा भायले कोण हांगा येतात, हांगा न्हांवपाक येतात, इवन ट्युरिस्ट येतात भायरचे, हांगा न्हाता हांगासर येवन। फाल्यां हांगा जर कितें जालें दुर्घटना जाल्यार अल्टिमेटली तुमी कितें म्हणटाले, पंचायत कितें करता। सो एज हांगा लोकल पंच हांगा आसा, हांव सरपंच आसा, हांव PIक मांद्रेच्या PIक रिक्वेस्ट करपाक सोदता की तेंच्यांनी जे डायरेक्शन दिला तेंकां, जे नॉर्थ गोवा कलेक्टरान, ती फॉलो करची। तसोच हांव मामलेदाराकय रिक्वेस्ट करता, पेडणे मामलेदार, की तेंच्यांनी ह्या जाग्याचेर आशव्या ह्या जाग्याचेर येवन पाहणी करची, जे कितें कितले हांगा न्हातात आनी खंयसरले लोक येतात आनी कितें ते। हांगासर ती ऑर्डर घेवन फायलीक लावन बसो नाका। फाल्यां जर हांगा जर कोण मरण पावलो, हांगा बुडोवन मेलो जाल्यार कोण जबाबदार तेका आसतलो। सो पंचायतीन जे कितें कामां करपाक जाय पंचायतीन कामां केले। प्रत्येक गोष्टी हांगा पंचायत येवन कायदो हातीन घेवंक शकना। फाल्यां जर आमी कायदो हातीन घेतलो, हांगाले भायले ट्युरिस्ट येता हांगासर, हांगाल्या लोकलांनी जर कायदो हातीन घेतलो जाल्यार तुमी लोकलांचेर कारवाई करतल्यात। आमी समर्थन आसा, लोकल समर्थन आसात हांगा ट्युरिस्ट बंद करपाक आनी तेंचेर एक्शन घेवपाक। जेन्ना आमी घेतले त्या टायमार तुमी लोकलांचेर त्रास करतले, लोकलांक तुमी भितर उडयतले। सो ताका लागून हांव PIक सांगूंक सोदता मांद्रे पुलीस स्टेशनाक, तुमी हांगासर येवन स्ट्रिक्ट विजील दवरची। ती ऑर्डर दिल्या पळय ती फायलीक घालून दवरूं नाका। प्रत्येक गोष्टी तुमकां एक सांगचें पडटा, ही ड्युटी जावन आसा तुमची, तुमकां दिल्लें आहा डायरेक्शन। 2 म्हयने तुमकां काम करपाक जायना, खाली 60 दिसांक दिल्या तुमकां ऑर्डर ती। आनी हो सारको पीक टायम आसा, हांगा भुरगे येतात न्हांवपाक, फाल्यां गेलो कोण एक्सपायर जालो कितें जबाबदार तेका आमी पंचायतीक धरतात। ते पंचायत कितें करता, पंचायतीन कितें केलां। सो पंचायत हांगा राखपाक बसपाचें, तुमकां ऑर्डर दिल्या ती फॉलो करा मरे तुमी। आनी हांगा जर कितें कसली दुर्घटना जाली, जर कोण मरण पावलो जाल्यार हांव स्ट्रेट अवे सांगता एका मामलेदार आनी पुलीस स्टेशन मांद्रे पुलीस स्टेशनाचो PI जबाबदार आसतलो। हेंच्यांनी स्ट्रिक्टली हांगा विजील दवरची। ज्या जाग्यार भुरगे हांगा न्हांवपाक येतात आनी चडशे भायले येतात, ट्युरिस्ट येतात, तेंच्यांनी येवन पळोवची, पाहणी करची। आतांच हांव आनी म्हाजो लोकल पंच मेंबर हांगा थंय वचून पळोवपाक गेल्यार 20 दिसांनी थंयसर ट्युरिस्ट आसात, न्हातात थंय। सो हांव परतून एकदां सांगता आनी आमच्या मुख्यमंत्री, गोंयचो मुख्यमंत्री CM हेंकां बी सांगूंक सोदता की हे मांद्रे पुलीस स्टेशन जे आसा पळय ते ऑफिस कशें घालून बसयला थंयसर, ते कामां जी कांय करिनात पळय तेंकां एक सांगचें, तेंच्यांनी एक पर्सनल विजीट दिवचो
कितें कामां केल्यात, कितले तेंच्यांनी क्रायम रजिस्टर केल्यात आनी कितले क्रायम तेंच्यांनी सेटल केल्यात, तो तेंची तेंच्यांनी दखल घेवची. आनी हे जे कितें चल्लां पळय हे खणी न्हातात आनी कोण हांगासर येवन भायले चडशे ट्युरिस्ट येवन न्हातात, तेंच्यांनी एक विजिलन्स दवरचो, तेंच्यांनी पळोवचें केन्ना आसतात. आमी आतां 2-3 फावटी लोकल पंच सांगता, हांगाले लोकल सांगता, हांगा पुलीस बीन कोण येना म्हणपाले, सगळे ट्युरिस्टच येतात, वयल्यान दादागिरी करतात. ते वयल्यान म्हणटा वी आर सॅटिस्फाय, वी आर ओके, आमी आमची देखभाल करूं शकता. फाल्यां जर कोण मरण पावलो ताका कोण जबाबदार जातलो? तो परतून हांव रिक्वेस्ट करता मांद्रेच्या पियाक, तूं येवन हांगा पर्सनली यो, पळय हांगा कितें घडटा तें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.